फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरे आहे. सलमान सगळी बरी आहे म्हणून आणि हांव ह्या बरो. आज आधी तो झाला 3:30 म्हळ्यार 3:20 जाले आता. आणि आता बायक होता वचपाक कामाक आणि होतोय बायक स्टार्ट मारून रावला. टाइम झाला 3:20 आणि तू मोटरली असा ब्लॉग लेट स्टार्ट करतो. जर राती को लेट पावत मोठी मला लेट उठता मागीर ना बायक ना खंय आसा ना ब्लॉग स्टार्ट करता समजा बायक वता आसतना ब्लॉग स्टार्ट करता. सो सद्या मामी आनी ती माय ती सगळी गेलो हाय कामाक आणि आता हांव वयता कामाक आणि ती बाबा आनी ह्या घरा कडेन. सो आतां वयता कामाक आणि आज म्हाका वचपा जाय बारका. आणि आज हांव आहा खुंचोला आहा तो तुमकां दाखयता गॅस बरें खुंचोल तें हांव तुमकां थिंगा हें दाखयता. सो आतां वयता आनी मजा मेळटा. सो होतोय आतां पावला थोडे खबर आसतले खंय ते सायबीण माय वेलंकनी थंय. सो कोणाक प्रेयर करपा जाय जाल्यार करें. सो हिंगा प्रेयर करपा रावलोलो आनी हिंगा मातशें दाखयता तुमकां फाटल्यानचे व्यू. आणि ते खबरी सुकांक आयलो हांवें चोडो बस रावना कित्याक म्हाका कामाक पावोंक जाय. हांव वयता कामाक आनी मातसो तेंगे कितें तरी आहा इवेंट ओ समथींग कितें तरी कितें हें कोताय ते गीत रेडी कोताय अशें म्हाकाय खबर ना. कोणाकूय कितें खबर आहा जाल्यार मातशें कमेंटात सांगाय म्हाका. सो आज तो एरिया ई. सो सांगाय कमेंट करे आज प्लेस खंयची. तेदूस जायत जाणांन गॅस केलोले जायत जाणांक सारकें जालें तेदूस आनी आज ते प्लेस ते. सो तुमकां तरी आसा हांवें एक उडो हिंट दिलो आहा खुंच कडेन तें. सो तुमकां कडेन अद्यान कळ्ळां आसतलें ही सिटींग एरिया. सो अद्यान कळ्ळां आसतलें येथींग मुटून नांव आहा. सो तुमकां डेकोरेशनाचें दाखयता आतां भायर सावन ओपनिंग. आनी आतां म्हगेलें आतां रेडी करून दवरलो आहा म्हगेलें ड्रम सेट. सो थिंगा आनी हांव वयर काडना कित्याक वयर थिंगा नांव आहा तें कळ्ळें आसता तुमकां. अद्याक कमेंट करून सांगाय. सो फ्रेंड्स आज होतोय डे 3 सेम ब्लॉग कंटिन्यू करता. आनी सेम ब्लॉग कंटिन्यू करपाक कारण म्हणल्यार हांवें पावता घरा लेट. सो हांव ते आनी ब्लॉग एंड करून वयता न्हांवता समजो न्हिदोता. ते सारको टायर्ड जाला आसता आनी लेट उठता. सो ताका लागून आतां ते उठोन दुसरो आज ते कामां येयला आनी कडे आनी ते ही एरिया आज ते मुखार दाखयता. आनी तेज्या पयलीं तुमकां आनी एक प्लेस दाखयता आनी एक व्यू दाखयता. सो तुमचे कडेन कळटलें हांव खंय आहा तो आयज. आनी आतां ते एक्सीस हॉलाचो ते हॉल आनी ते अद्या फुडें कळ्ळां आसतलें खंय तें. सो कोणाक खबर ना तांकां सांगता हें हॉला लोक अशें करून मातशें हें दिता तुमकां. सो आतां ते अशी क्रॉस चोयता ते हिंगा बारीक गाडी वयता तुमचे कडेन दिसती पडलें खबर ना चोय ते दिसती पडटा येता ते. सो तो रोड आमगे एश वयता ओल्ड गोवा. ओके आनी ते हिंग न्ही ते झाडां हाय दिसती पडना नाल्यार ते हिंगा आतां हिंगा आसतलो आमगेलो पूल पणजेचो. सो पेंजीम क्रॉस करून हाय आमी ते आनी ते नुस्त्या बोट वयता.
मातशें क्लियर दिसता पण आसतलें. आनी आज आमी येता हिंगा जाता आतां कॉल आसा ते आतां येयला फ्लोर आनी हॉटेल डेकोच ते मारला. हें उरलो आहा तेंगेलें सोडोवपाचें अशें करून आसता येवूंच चित्ता. सो आतां हांव नेक्स्ट डे आनी आतां हांव आनी एक कडेन येयलो आहा शो दुसऱ्या हॉला येयलो आहा आनी असा सारकें कंटिन्यू आहाय. सो तेका टायर्डनस जालो सो तेका असा व्हिडिओ बी काय अपलोड केलो जाय आनी हो व्हिडिओ पयसा काडिता बट एंड करूंक ना. सो ते आतां एंड कोता आनी हिंगा न्यू ब्लॉग स्टार्ट कोता. सो समजा तुमकां म्हजो व्हिडिओ लायक जालो म्हण आनी जर तुमकां व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करात आनी चॅनलाक चेंज जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात. सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ. टाटा बाय बाय गुड नाईट.